विसवापर्यंत तुमकां येवकार. बायलांच्या हक्का खातीर झगडपी बायलांचो साथ संघटनेक शेनवारा 25 वर्सां जालीं. ते निमतान बायलांनी खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या मुखार बायलां दादल्यांकडल्यान मार खावची नात अशी शिटकावणी बायलांच्या सादाच्या वावुरप्यांनी दिला. आदी बायलां सगळे सोसून घेताली, मार घातल्यारूय ती मार खाताली. आता आमी ते सोसून घेवची ना, जाप दिल्या बगर आमी वोगी रावची ना. हे सगळें काम बायलांचो साद ही संस्था फाटली 25 वर्सां करीत आसा. विद्यार्थी चळवळींत आशिल्ल्या कांय चलयांनी मुखार येवन बायलांचो साद ही संस्था घडोवन हाडिल्ली. बायलांचेर जावपी अन्याया आड झगडपी ह्या संस्थेक शेनवारा 25 वर्सां पुराय जाली. त्या निमतान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळीक बायलां व्हडा संख्येन आशिल्ली. कांय सांस्कृतीक कार्यावळी करून रुपया उत्सव मनयलो. गोंयांत कांयशे गोष्टी बायलांचे चलताले, अत्याचार जाताले, बायलांक मारतालो, सोऱ्याचो प्रॉब्लेम आसलो, बलात्कार जाताले. कोण तेजे कांय एक्शन घेनासली. संघटनाची गरज आसली. स्टुडंट्स आसली, मागीर लेक्चरर्स आसली, हाऊस वायफ, घरान काम करपी बायलो एकठांय जाली आनी आमी म्हणलें की आमी बायलां खातीर वावरतली. पणजेच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. म्हयनोभर चलपी सैमान दी कल्तुरा इंडो पोर्तुगीज महोत्सवाचें पणजे उक्तावण जालें. सलग 3ऱ्या वर्सा हो महोत्सव पणजे जाता. गोंयच्या आनी पोर्तुगालच्या संस्कृतायेचें दर्शन घडोवपी हो महोत्सव अशें आयोजकांचें म्हणणें आसा. ह्या महोत्सवाक लागून भारताच्या सार्वभौमत्वाक कसलेंच लुकसाण जायना अशें मत अनिल खंवटेन उक्तायलां. गोंयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी सैमान दी कल्तुरा इंडो पोर्तुगीज महोत्सवाचो निशेध केल्लो. स्वतंत्र भारताक आनी गोंयांत पोर्तुगीजांचे संस्कृतायेचें उदात्तीकरण करप हें सारकें न्हय अशें स्वातंत्र्य सैनिकाचें म्हणणें आसा. पूण महोत्सवाच्या आयोजकांनी हो महोत्सव शुक्रारा व्हडा दबाच्यान घडोवन हाडलो. ते म्हणटा हो महोत्सव गोंयच्या आनी पोर्तुगालाच्या आगळ्या वेगळ्या संस्कृतायेचें दर्शन घडोवन हाडटा. डॉ. युरिको डी सिल्वा उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे आसले. पोर्तुगालाचे कॉन्सूल जनरल डॉ. आंतानियो कोस्टा, आयोजक समितीचे अध्यक्ष अनिल खंवटे आनी नामनेचे चित्रकार वामन नावेलकार ह्या वेळार आसले. ह्या वेळार वामन नावेलकाराच्या चित्रांच्या प्रदर्शनाचे उक्तावण जाले. आयोजक म्हणटात गोंयांत भारतीय तशीच पोर्तुगालाची एक विशिश्ट संस्कृताय आसा, ताची जतनाय करूंक जाय. पूण ह्या कार्यावळीचो परिणाम भारताच्या सार्वभौमत्वाचेर कसोच जावचो ना. We had events on the first edition where we portrayed the Goan's culture which has embedded with Western culture inherited by Goa for a long association of 450 years which Goans had with the Portuguese culture and Portuguese people. The events which we hosted have not in any way embarrassed or embargoed the sovereignty of the country. On the contrary, they have strengthened the good relations which India today has with Portugal. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. बाळी गांवांत NIT बांदपाक बाळी नागरीक समितीन खर विरोध केला. बाळी NIT जावंक दिवचे नात, सरकारान जमीन ताब्यात घेवपाची अधिसुचोवणी रद्द केली ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी समितीन दिल्या. बाळी वाठारांत NIT बांदपा खातीर गोंय सरकारान 15 लाख जमीन ताब्यात घेवपाचें थारायलां. थळाव्या लोकांनी ताका खर विरोध केला. आमची घरां मोडून आमकां NIT म्हळ्यार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी नाका अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. ह्या सभेक बाळी नागरीक समितीचे अध्यक्ष प्रशांत नायक, दोतोर जेसन फर्नांडीस आनी हेर मनीस माचयेर आसले. सगळ्याच उलोवप्यांनी NIT बांदपाक खर विरोध केलो. लोकांची घरां काडून हे शैक्षणीक हब आमकां नाका. आनी आज तर 12 लाख जाल्यार फाल्यां 21 लाख, फुडें 25 लाख, 30 लाख आनी सगळे गांवां पोगावतले. आनी आमकां फुडें उदकाचो, लायटीचो, गार्बेजीचो हे सगळे प्रॉब्लेम क्रिएट जातले. आयज 13 लाख जमीन दिल्यार फाल्यां 26 लाख चौखण मिटर जमीन घेतले अशी शिटकावणी दोतोर जेसन फर्नांडीसान दिली. आज 13 लाख म्हणल्यार फाल्यां 26 लाख स्क्वेअर मिटर तुमगे बाळडी घरांतली आनी आमगे कोंकणकारांत जमीन वतली. आनी हेका लागून आयज आमी हांगा पावल मारपा जाय. कसली पावल? फुडें वचपा न्ही, आमकां मांडून वचपाचें, आमकां दवरपाचें न्ही. हे पावल आमी मारपा जाय. आनी हे मारून वचपाचें जर आमी पावल मारना जाल्यार ते आमकां काबार करतले. गोविंद फळदेसाय, विजयकुमार कोपरे आनी हेरांची ह्या वेळार उलोवपां जाली. NIT खर विरोध करपाचो थाराव पास केलो. आनी आमी बाळ्ळीचे नागरीक ह्या प्रकल्पाक
खर विरोध करतात आणि आमचो विरोध डावळून जर सरकारान हो प्रकल्प फुडें वयलो जाल्यार जे फुडें कितें जातलें ताका सरकार जबाबदार आसतलो असो ठराव घेतात. बाळिशान आमचो खबराकार रमेश नाईक रावत. मडगांवां निकतेच गृहशोभा प्रदर्शनाचें उक्तावण जालें. ह्या प्रदर्शनात सगळ्या तरेच्यो वेगवेगळ्यो वस्तू विकपाक दवरल्यात. हातूंत विकपाक दवरिल्ले फिश पॉंड हे प्रदर्शनाचें खाशेलेपण. मडगांवां SGPDA ग्राउंडार भरिल्ल्या गृहशोभा प्रदर्शनाचें उक्तावण उद्देजक भाई नायकाच्या हस्तुकीं जालें. हातूंत वेगवेगळे कपडे, आयदनां, खावपाचे जिन्नस, सोफा सेट, बॅग्स, फर्निचर आनी हेर वस्तू विकपाक दवरल्यात. गृहशोभा प्रदर्शनाचो संचालक म्हणटा दिवाळी निमतान हें प्रदर्शन दवरलां. And we are having this kind special stalls from Kashmir's, more than 20 stalls. Apart from that, interiors and furnitures and consumer products under one roof. And special attraction of this event is Mega Aqua Show. More than 500 varieties of fishes will be displayed over here. ह्या प्रदर्शनान वेगवेगळ्या तरेचे फिश पॉंड विकपाक दवरल्यात. तशेंच वेगवेगळ्यो शोभेच्यो आनी सजावटीच्यो वस्तू आसात. हें प्रदर्शन पळोवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नाईक रावत. आता घेऊया आनीक एक वेवसायीक विसव.